जाल्यार म्हाका एकूच सांगपाचें उत्सवान उत्सव आमी शिगमोत्सव म्हणटात. शिगमोत्सव म्हणल्यार गोंयची शान. शिगमोत्सव म्हणल्यार आमची संस्कृती परंपरा आनी एकतेचो उत्सव. आनी हो उत्सव आमी मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव कमिटी आमचे अध्यक्ष दाजी साळकर यांच्या नेतृत्वा सकल एकदम जोमान काम करून बऱ्यापैकी करता. जाल्यार ह्या वर्सा एक सांगपाचें आसा की सरकारान 4 वरांचेर शिगमोत्सव सुरू करपाचें अशें सांगलां. जाल्यार ह्या वर्सा पयले फावट हांवें पळयलां की सगळे चित्ररथ आतां सगळे चित्ररथ येयल्लेले आहा आनी 4 ते 4 वरांचेर आमी इनॉग्रेशन करतले. आमचो आमदार तशेंच मुरगांवचो आमदार आनी दाबोलेचो आमदार तेच्या बरोबर गेस्ट ऑफ ऑनर अशें आसतले आमचे नगराध्यक्ष बीन. आनी 5 पर्यंत आमचे चित्ररथ सुरू जातले. तर सगळे जनतेक मुरगांवच्या जनतेक विनंती आहा की रोमटामेळ पयलीं धाडटाले आनी चित्ररथ रातचे 2-3 जाताले आनी पळोवपाक मेळनासले. जाल्यार ह्या वर्सा अशें सांगून दिसता की 5 सुरवात जातली आनी हे चित्ररथ म्हाका दिसता 8 ते 9 भितून 9 ते 10 भितून कंप्लीट जातले सगळे आपले प्रदर्शन दाखोवन. रोमटामेळूय आहा, थोडीच रोमटामेळ आहा. रोमटामेळाक आमी चित्ररथान उपरांत घालपाचे प्रयत्न करतले. जाल्यार मागीर ना जाल्यार कितें जाता रातची सकाळी गेल्या वर्सा आमकां 6-7 जाली सकाळची. जाल्यार ह्या वर्सा आमी पुलिसाची तशेंच ट्रॅफिक आमचे इन्स्पेक्टर अल्बिटो तेंच्यांनी सप्तकाच्या टायमार बरे अरेंजमेंट केल्लेले. जाल्यार तेंकाय आमी विनंती करता की बऱ्यापैकी आमकां मदत करा आनी हो शिगमोत्सव सुरळीतपणे आनी बऱ्या भशेन जावचो. आनी परत एकदा सगळ्या जनतेक आव्हान बेगीन येया आनी शिगम्याचो आनंद घेया.